नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आनी हेडलायन्स। मायनिंगाचेर सीए कमिटी रिपोर्टा प्रमाण 1200 कोटींचो लॉस। रिकव्हरीक म्हयने भितर 42 कंपन्यांक वतल्यो नोटीशी। कोणाची वसुली सोडचे ना, मुख्यमंत्र्याची जाप। मायनिंग कन्सेशनाची केस सुप्रीम कोर्टात अनिर्णीत। सरफेस हक्क सरकारा कडेन ना, मुख्यमंत्री म्हणटा लिजांची पावणी अशक्य। विरोधी फुडारी म्हणटा कन्सेशनाचो प्रस्न आदी तडीक लायात। हजारांनी कोटीच्या भौशीक रिणाचेर विधानसभेत हुस्को। विरोधी आघाडी मागता रीण भरवण परिस्थितीचेर खासा चर्चा। मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, उधारी मर्यादे भितर। केरळा सावन ट्रेनीन येवपी प्रवाशांक तपासपाची व्यवस्था ना। विमानतळार थर्मल गन्स। आरोग्य मंत्री म्हणटा केंद्रा कडच्यान जाय स्कॅनर। कोरोना व्हायरसाच्या हुस्क्यान विधानसभेत लक्षवेधी। शेतकी खात्यात माजोड्ड्या फातोड्ड्या नावेले कम्युनिटी फार्मिंगाच्यो फायलीच गायब। शेतकी मंत्र्याचेर दुबाव। मुख्यमंत्री म्हणटा गजाल सिरियस, मिसिंग फायलींची चौकशी जाय। जो तो क्रेडिट सोसायटी उगडून लोकांक जुराचे हांस दाखोवन घालता तोपी। फ्रॉड करतल्यांचेर एक्शन ना, पयशेय ना। विजनरी वेल्यान लक्षवेधी। सरकार म्हणटा कारवाय चल्ल्या। खंडणीक पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक फोन केल्लो तो नंबर मनीष शहाचो। पणजे पुलिसांनी धरलो। कस्टडी घेवंक पुलीस फेल। आदल्या तिगाच्या जामिनाक आतां हरकत। कोर्टाक व्यवहार खटकलो। सुदिनाचोय T20 बाण। आनी प्लेयर प्रोफेशनल्स कशेच वागतले, क्लबा खातीर नेटान खेळ म्हणटा अनुभवी डिफेंडर कार्लोस पेना। तंत्रीक संचालक डेरिक परेरा प्लेयराचे पॉझिटिव्हिटीचेर खोशी। मायनिंगाचे चौकशेंत सीएचे कमिटीचे रिपोर्टा प्रमाण सुमार 1200 कोटींचे लुकसाण। रिपोर्ट सरकारा कडेन आसा। म्हयन्या भितर रिकव्हरीक 42 कंपन्यांक नोटीशी वतल्यो। पुराय रिकव्हरी करतले। एसआयटीच्योय केशी चालू उरतल्यो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें उतर। आलेक्सान मायनिंग एसआयटी चौकशी आनी रिकव्हरीचो स्टेटस विचारिल्लो। लीज ऑक्शनाक खंय प्रक्रिया सुरूच करूं ना। Sir, who are the accused? Who are the complainants? When you are going to complete this process and take action, because you have made a charge on us. तो जे सांगता पळय ती गजाल केसी बंद केलो ना, इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन। हांव ताका परत सांगता, इट इज स्पेसिफिकली 9 केसीस आर देर एंड इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन। Why you have not recovered even those 1,200 crores? Why it has taken you so long, and when will you complete this process first? You have not even forget about all other 38,000 crores. Now this is only 3 crores. I want you to tell me. I know you were not the chief minister. तो जो विषय सांगता विच कमिटी अपॉइंट केल्ली 16 सीएंची। स्पीकर सर, आमकां अपॉलॉजी मागपाची कांयच गरज ना। हांव तुका सांगता अंडर द सीए रिपोर्ट आमी रिकवरी जे तुवें म्हटल्या प्रमाणे इट इज 1,200 crores तेज्यो सगळ्यांच्यो ऑर्डरी ज्यो कितले जातले हेजेर हांव नकळो आसता, बट सगळ्या जाणांक नोटीसी ज्यो आसा पळय न्ही विदीन अ मंथ धाडटा। आनी तुका सांगला त्या प्रमाणे इट इज ऑलमोस्ट 42 कंपनी, तिक्याय कंपनीक नोटीसी ज्यो वयतले, कोणूच सुटचो ना हितूंतल्यान, ते पयलीं सांगता तुका। आनी यू आर कोटिंग अबाउट अंडर रूल 37 ऑफ द MCR 1960, इट इज एन विदाउट ऑथरायझेशन फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट। इट इज SIT इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन, हितूंतलोय कोणूच सुटचो ना। आनी अंडर द रूल 38 विच इज एन एमालगमेशन ऑफ द लिजीस, ओके, होय विशय जो आसा पळय न्हू, हितूंतल्योय सुप्रीम कोर्टान केसीस चालू आहा। त्या खातीर तुका ज्यो SITच्या अंडर जितक्यो केसीस चालू आहा पळय न्ही, एकूय केस जी आसा ती बंद जावंक ना। हांच्या कडल्यानूय रिकवरी करता, म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटाचो जो लॉस जाला पळय न्ही तिक्कोय आमी रिकवरी करता। गोयच्या मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशनाची केस सुप्रीम कोर्टात अनिर्णीत आसा। 80% लिजाचे सरफेस हक्क सरकारा कडेन नात, ते मिनेर वा खाजगी पार्टीचे। अशे परिस्थितींत लिजाची पावणी शक्य ना, मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलें। लीज ऑक्शनाचेर काँग्रेसींत 2 तोंडां। विरोधी फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा कन्सेशनाचो प्रस्न कोर्ट आनी MMDR कायद्या वरवीं पयलीं तडीक लायात। Says that MMDR Act is applicable in 1987.
How come can you write a letter when you are admitting in the Supreme Court? It becomes a contempt of court, Honorable Chief Minister of Goa. This letter of yours can become a contempt of court. I want to ask a point-blank question to the Honorable Chief Minister. The Chief Minister should only tell me, is the mining really going to resume, or is it just you are taking the people of Goa for a ride? हाल कितें जाता हें म्हाका मुळात खबर आसा कारण म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पूर्ण मायनींग बेल्टान आसा त्या खातीर म्हाका खंयसरूच म्हणजे गोल गोल घुंवोवपाचें ना मायनींग चालू जावपाक जाय हाच्या खातीर म्हाजो सिन्सियरली प्रयत्न आसा आनी ज्या दिसाच्यान हांव मुख्यमंत्री जाला आनी मायन्स मिनिस्टर जाला त्या दिसाच्यान म्हणजे माय प्रायोरिटी टू स्टार्ट द लिगल मायनींग आतां हर्डल्स वेगवेगळे हर्डल्स आसा कारण कॅबिनेटात तांणी डिस्कस केलें अशें आयकूं आयलें की ते नवें कॉर्पोरेशन काडून तें चालू करता. नंबर 2 सरफेस जी आसा तिचो मालकी हक्क गव्हर्मेंटा कडेन आसा काय कितें ज्यो जेटीज आसा हाजो मालकी हक्क गव्हर्मेंटा कडेन आसा काय कितें तांच्यांनी रायटली सांगला सरफेस रायटाचो केन्नाच सरकारान विचार करूं ना हाज्या पयलीं more than 70 to 80% of the surface right either with the private that lease owner, otherwise with the private owner. Only 20% of the surface right is with the government. That is the difficulty in auctioning of the mine. आमी ऐका की auctioning करपा खातीर problem खंय आसा तर जी 98 ची abolition actaची जी केस पेंडिंग आसा before the 3 judge benches. There is no stay there. Supreme no Court, stay there. Because it is a pending. I don't know if Chief Minister is aware. Government of India has filed an affidavit in the Supreme Court saying that till you decide this case, nothing can be decided. Till abolition of Actachi ji pending as a Supreme Court, till that case is decided in the Supreme Court, you have no powers. You want to assert the ownership of the leases. This is the decision. That means you can't auction. बरोबर हांव तुका तेच सांग म्हणटा Government. नाही हांव तेच सांगता Government of India, if you want, I'll. तू तेच सांग न्ही तेका Government of India file आमी तेच affidavit. सांगता तो विषय वेगळे कडेन व्हरता Okay. माझे क्लियर कट म्हणणे आसा आमी go. रेडी आसा ऑप्शन करपाक Let us go to the court of the people. रेडी आसा Reason Bob, एक मिनिट परत सांगता गोंयच्या भौशीक रिणाचेर विधानसभेत हुस्को रीण तेकली 17,000 कोटींक ते भायर अंदूचें रीण 2,100 कोटी वयर हेर रीण धरून एकूण उधारी 25,000 कोटी वयर पावल्या वेगवेगळ्या आमदारांक वेगवेगळ्या रिणाच्यो जापो 40% भांडवली रीण खंय कड्डिलें पत्तो ना विरोधी आघाडीन अर्थीक परिस्थितीचेर खासा चर्चेक नेट धरलो मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना सगल्यो मर्यादा पाळून रीण काडलां म्हणजे एका कडेन लायबिलिटी 20,000 म्हणटा एका कडेन लायबिलिटी 16,000 म्हणटा दिस कॅनॉट बी दॅट इज वॉट आय वॉज टेलिंग यू दॅट युअर आन्सर्स हॅव टू बी इन कन्फॉर्मिटी इट कॅनॉट बी लायक दीस यू युअर सेल्फ कॉल फॉर ऑल द आन्सर्स अँड व्हेरीफाय काल न्यूजपेपर म्हणटा आमी वी आर इन अ फिस्कल मेल्टडाऊन आमचे खंय पावल्या 12 बिरेस्तार जाल्यार पयशांचे स्पीकर सर म्हाका दिसता प्रश्न विचारपाक उबो रावला प्रश्न 1 मिनिटान कितें स्पीकर सर हे चलचें ना म्हाका सांग तेणी प्रश्न विचारूं न्ही फायनान्साचो क्वेश्चन एक मिनिटान जाता You have shown us 16,268. In this, you have not shown the loans taken by various autonomous bodies. Corporation and loan which is more than 5,100 is not in the reply, sir. So, same question, दोन वेगळे replies, sir. Sir, almost 40% you have spent on capital, on the capital expenditure. Sir, 40% amount of किती जालो? It is 40%. So, 2,148 minus 1,288 you have spent. So 859 crores तुम्ही खंय मोडले? आयज पर्यंत आमी जे लोन घेतला ते विदीन लिमिटीन घेतला तो 16,000 कोटी जे आहा पळय न्हू हे फक्त कितें आतांच्या ह्या 3 वर्सांक आनी 4 घेवंक ना इट इज फॉर लास्ट 10 years इट इज गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस त्या खातीर लोन घेतला. I want to know where you spent it, sir. I want to know कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा पळय कॅपिटल एक्सपेंडिचर तुम्ही रिप्लाय दिला की यू हॅव स्पेंड 1,288 उरलेले पयशे खंय मोडल्या 40% खंय मोडल्या म्हाका रिप्लाय जाय स्पीकर सर आमी जे लोन काडटा पळय न्ही ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेरूच स्पेंड करता आमी हे जे पयशे तुमचो रिप्लाय सर दॅट इट इज ओवर आय एम गोइंग फॉर 0 hour मेन्शन
केरळा सावन ट्रेनीन गोंयांत येवपी प्रवाशाची कोरोना व्हायरस चाचणी करून गोंयांत सध्या यंत्रणा ना. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत मान्य केलें. दाबोळी विमानतळार सध्या थर्मल गन्स आसात, मात गरज आसा ती स्कॅनरांची. केंद्रा कडेन स्कॅनर मागल्यात म्हणून आरोग्य मंत्री सांगता. कोरोना व्हायरसाच्या हुस्क्यान विधानसभेत लक्षवेधी. We are also creating awareness among the people, and we have created 2 centers as mentioned in the reply. One is at Goa Medical College and one is at Cottage Hospital, Chikalim. We are strictly following the WHO guidelines, and whatever is mentioned, and this is being reviewed very strictly, and specifically people coming from China put under isolation immediately. But China साकून डायरेक्ट गोंया येवपी लोक कमी आसतले. चडशे लोक कितें आतां केरळाक मॅक्झिमम जाला. We need not wait for everything on center to tell us. आज मुख्यमंत्री फक्त सेंटर सांगता तितलेच करता. बाब हेल्थ मिनिस्टराकडे मागणी आसा की हांगा कितें जाल्यार कलेक्टिवली लेट अस पुट थिंग्स टुगेदर. 2018 आमचे टुरिझम मिनिस्टरान चायना वचून टुरिस्ट हाडपाक गेल्लो. सरकारान पयशे मोडिल्ले आहा. रोहन कावंटर म्हणटा स्क्रिनींग मशीन घालपाक पयशे ना म्हणून. तुमकां जंकेट करपाक पयशे आहा. रेल्वे पळय आहा रेल्वे कोडे स्क्रिनींग दवरल्या बरें, कित्याक केरळासून लोक चड रेल्वेन येता. Leader opposition mentioned is the movement of people between Kerala and Goa. There are a lot of people, I agree with you, there are a lot of people that are moving between Kerala and Goa can be also through train. And as a result of which, we have no exact monitoring system as far as the trains are concerned. We don't have scanners at the moment. We are using thermal guns which are available with them, but that is not what is required. We have asked Government of India to give us the thermal scanners, but what we need is a facility even at the railway stations and proper tracking that is required at the concerned in stations which the railway stations or where the flow is into the state of Goa. नवो शेतकी मंत्री याच सावन खंय कम्युनिटी फार्मिंगाच्यो फायलीच गायब जावंक लागल्यात. एक माजोड्डेची, दुसरी फातोड्डेची, तिसरी नावेले फार्मर ग्रुपाची. विजय लुइजिनान इशू काडलो. फायली शेणल्यो म्हणून शेतकार शेतां करूंक रावनात. शेणिल्ल्यो फायली रिकन्स्ट्रक्ट तरी करच्यो म्हूण मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा गजाल सिरियस. मिसींग फायलीची चवकशी जावंकूच जाय. पूण तरी पूण आमी हें केलें नात. आमी रिक्रिएट फायली करपाक घेतले. तूं आतां हें करचें म्हणून हांवें तुका रिक्वेस्ट केला. फायल आयक परत पयलीं हें केलें ना म्हूण ते शेतकरी शेत रोवपाक बंद करचे ना. ते आमी आमचे पयशे घालून तांकां स्टार्ट केल्ले आहा. सो तूं त्यो खबरो म्हाका सांगना काय. फायल खंय आहा? फायल शेणल्या तूं आसतना मंत्री. तो मिनिस्टर चेंज जाले उपरांत ती फायल नाच जाली. वचूंक शकता स्पीकर सर. काय मिनिस्टर चेंज जाताना फायल नाच जाली. स्पीकर सर फायली ना पण रावली ना. फायल ना जावंक शकता. आमी जर मान्य सदस्याक जर कळकळ आसा जाल्यार ते परत तूं म्हाका कळकळ शिकय. हांव मान्य कर. फायल शेणली जर आसत इट इज अ कन्सर्न. फायल शेणपाक जायना. खंयच्या डिपार्टमेंट आसा तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हणजे सरळ म्हणणें एक तर फायल शेणल्या तुजो आउटवर्ड खंय आसा आनी इनवर्ड केन्ना खंय जाल्ली हाजी इन्क्वायरी करपाक जाय त्या डिपार्टमेंटान. हे करप अत्यंत गरजेचें आसा. त्या खातीर कोण ऑफिसर्स आसा ताका धारेरूय धरपाक जाय. खंडणीक म्हूण PWD मंत्र्याक फोन केल्लो तो नंबर मनीष शहाचो. ताका पणजे पुलिसांनी धरलो खरो, मात कस्टडी घेवंक पुलीस फेल. JMFCन मनीषाक न्यायालयीन कस्टडी दिली. तो जामिनाकय गेलो. पुलीस जामिनाक आतां विरोध करतात. आदल्या तिगांच्या जामिनाचो फेरविचार करचो म्हूण पुलीस आतां मागतात. तेन्ना पुलिसांनी तांची कस्टडी सुद्दां मागली ना. कोर्टाक पुलिसाचो हो वेव्हार खटकला. सुदिनानय T20चो बाण मारलो. PWD मंत्री पावसकारा कडेन खंडणी मागपाच्या केशीत चौथ्या सूत्रधाराक उखल्लो. मात पुलिसांच्या वेव्हाराविशीं JMFC कोर्टा मुखार प्रश्नचिन्ह उप्रासला. जामीन आनी कस्टडीचेर पुलिसांचो वेव्हार कोर्टाक खटकला. 21 जानेराक पुलिसांनी हे केशीत आल्तीनसान ऋषिकेश पाटील, प्रदीप माळी आनी अमोल स्वामी अशा तिगांक धरिल्ले. 3 कोटीं खातीर धमकेचो फोन आयलो म्हूण मंत्री पावसकारान कागाळ केल्ल्यान तांचे आड पुलीस एक्शन जाली. पैसे व्हरूंक म्हूण आल्तिनार पावले तेन्ना आरोपी ऋषिकेश पाटील, प्रदीप माळी आनी अमोल स्वामीक पुलिसांनी धरले. मात पळोवंक सिरियस आशिल्ले केशीत पुलीस कस्टडी घेवंक पुलीस फेल. वेल्यान आरोपींक सहज जामीनूय मेळ्ळो. आतां चवथो आरोपी मनीष शहाक धरला. पणजे पुलिसांक ताची पुलीस कस्टडी घेवंक जमली ना. मनीष शहाय जामिनाक गेला. आरोपींची पुलीस कस्टडी मेळोवंक पणजे पुलिसांक जमना जाल्ल्यान पुलिशेचे वेले अधिकारी बेजार. आता पणजे पुलिसांनी आरोपी ऋषिकेश पाटील, प्रदीप माळी आनी अमोल स्वामीक दिल्ल्या जामिना आड पुनर्विचार याचिका घालपाची तयारी केल्या.
आता खंय तांकां तिगांची पुलीस कस्टडी जाय. आदल्या तिनूय आरोपींच्या जामिना आड पुनर्विचार अर्ज घालपाची प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण चौथो आरोपी मनीष शहाच्या जामिनाक हरकत घेतना सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगले. सरकारी वकिलाच्या वक्तव्याचेर कोर्टाक अजाप. चौकशी अधिकाऱ्यानूच आरोपींची पुलीस कस्टडी नाका म्हणिल्ल्यान कोर्टान ताका न्यायालयीन कस्टडी दिल्ली. पणजेच्या PIक हाजीर रावंक सांगून कोर्टान केस बुधवारा दवरल्या. मजगती सुदिनान नाव घेनासतना विधानसभेत T20चो बाण मारलो. मंत्री, सरपंच, पंच हे सगळे तातूंत आसा आनी प्रत्येकाक खबर आसा तें बंद जाले नंतर गोंयचो भुरग्याक तुमी कॅसिनो वचपाचो बंद करा. डेफिनेटली तुमचें आयकतले, नाजाल्यार तुमचें कोण आयकचो ना. पयलीं तुमकां प्रश्न विचारताले तुमी वता तें कितें काय म्हणून, म्हज्या सारको विचारतलो आनी म्हाका रायट आसता विचारपाक. बार डान्साक वता तुमी तें बंद करपाचें जाल्यार तुमी कित्याक वता काय म्हणून पयलो प्रश्न विचारतलो. हांव तुमकां म्हणना, हांव अशें उलयतां. हो आमी पळयचो. आज आमी T20 वता, कॅनडा T20 कित्याक जाय आमकां ती. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. जो तो क्रेडीट सोसायटी उगडून कश्टकरी गोंयकारांक जुराचे हांयस दाखोवन तोपी घालून चल्लो. विजनरी सोसायटीन साश्टीकाराचे 40 कोटी नाच केले. कोणाचेरूच कसलीच एक्शन ना म्हणून साश्टींतल्या आमदारांची विजनरी वेल्यान विधानसभेत लक्षवेधी. सहकारी सोसायटीक ऑडिटाची शिस्त लायात, कायदो खर करून फ्रॉड संचालकांक भितर वडयात म्हणून आलेक्स उलयलो. जी आज ह्या विजनरी कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी संदर्भात जी आमी एक्शन्स आमी घेवपाक जाय ते आमी ऑलरेडी इनिशिएटेड केल्ले आसात. थोड्या तेमी जुमीन घेतल्या. हे लोन आनी ह्यो जुमिन्यो घेतला ताका ताबडतोब सारके जाग्यार घाल. सो हे अशी इन्स्टन्सीस जावपाक लागल्यो जाल्यार कॉपरेटिव्ह सेक्टर खंय पावतलो. आनी तुमी आतां एमेंडमेंट हाडपा आहाय, मातशें कुयदादान ते एमेंडमेंट हाडाय. बेस्ट हेज पयले अशें करून जायत्यो सोसायटी येयल्यो, जायते फ्रॉड जाले आनी ही जाल्या हेज मुखार जायना जावपाक आमचे मिनिस्टरान हेजेर सारकें एक्शन घेवपाक आनी कोण काल्प्रेट आहाय तांकां पनिशमेंट दिवपाक. म्हणजे जेन्ना तुमकां कळ्ळें की ही सोसायटी इज क्रिएटिंग सच टायप ऑफ प्रॉब्लेम, ह्या सोसायटी असल्यो भानगडी जाता, इतले पयशे ह्या सोसायटी आसा, तेन्ना तुमी एक्शन घेवपाचें अशें म्हजें म्हणणें. तेन्ना तुमी इलेक्शन करून चार्ज दिलो, ताजे फाटल्यान कंट्रोल केलो तुमचो, म्हणजे तेन्ना ताजे फाटल्यान मागीर ऑडिट केला ना एवरी इयर. बट अशा पद्दतीच्यो सोसायटी वाचयतले आनी कॉपरेटिव्ह मुवमेंट वेवस्थीत जर चलयतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता हेजी गरज आसा. तुमी सगळ्यांनी जें सांगलां पळय न्ही, आय एम फुल्ली एग्री विथ दॅट. लोकांचे पयशे घेतात आनी 5 वर्सांनी डबल करता म्हणटा. 5 वर्सांनी डबल आनी 5 वर्सांनी डबल करता म्हणजे 5 ते 6 वर्सांनी डबल म्हणजे लोक आसचे आनी कोणाचे पयशे बारीक सुपारी कोण कुळागरां काम करपी आनी कोण करचे अशे बारीक लोकांचे पयशे. कोणाचेर लोन घेतला ते कोणाक खबर सुद्दां ना. अश्यो तरेच्यो काही सोसायटी आसात आमच्या दोळे मुखार आयिल्ले आसात आनी त्या संदर्भात जे कडक जे कायदे कितें करपाक जाय ते आमी करतले. माड्डोळो 12 फुटांचे मानगे धरला. मानगे 60 वर्सांचे आसतले म्हणून अदमास. सुमार 400 किलांचे मानगे. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या टिमीन ताची सुटका केली. टिमीक ताका साल्वार करता म्हणल्यार बरेच कश्ट पडले. मानग्याक राना खात्याचें स्वाधीन केलां. पयलें अशें येता की रांदूंक नाल्यार आनी कितें हेका फास जे लायता शिकारी ताजे फासान ते अडकले. अशें ते केबल ट्रॅप आसता, एकदां अडकलो जाल्यार तेजी सुटका ना, नाल्यार मरपाचें. सो तांणी बेगिनात बेगीन आपयलें आमचे मेंबर येवन पळय असो तो केबल फास आसता असो, ताका लागून तेजी सुटका आनी ना. अशें मागीर तातूंतल्यान एक तर मरता ते, नाल्यार मागीर कोणें तरी सोडोवचें पडटा. तुटना ते सहसा. आमकां सुद्दां कापपाक खूब त्रास जाले. आमी तेवटेन वचून ते पयलीं ताका दोरी घालून हें केलें आनी मागीर फास कापलो आनी आतां हेवटेन घेवन आयले. सगळ्या लोकांनी मदत केली म्हणून शक्य जालें, कारण 12 फुटांची मगर ती. एक 2-3 जाणां कडेन सुद्दां आयकपा न्ही. हे किमान 50-60 वर्सांची तर आसतलो आनी मेल मगर तो दादलो. सो ह्या आतां तेंचे मेटींग टायम आसा सद्या. सो ते सोदीत आसता व्हाळांनी भोंवता. अशें लोकांक कांय त्रास करिना, कित्याक हांवें लोकांक तेवटेनूय विचारलें. शेताक वयर येवन पडटा पूण आमी येयले की उडी मारता. लोकांक तसो कांय त्रास ना तांचो. पणजेची मळ्यांतल्या मारुती गडावेली जात्रा सुरू. मळ्यांतले गडावेल्या मारुतीचे देवूळ फामाद.
पणजेकारां बरोबर गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यानय लोकांची गडावेल्या मारुतीच्या दर्शनाक गर्दी जाता. माघ शुक्ल पक्ष तिथीक मळ्यांतली जात्रा. ISLांत फातोड्डे स्टेडियमार FC गोवा आड मुळांतलो क्लब हैदराबाद FC मॅच बुधवारा. सर्जिओ लोबेराक अकस्मात क्लब सोडचो पडलो म्हूण प्लेयरांचेर परिणाम जावचो ना. सगळे प्रोफेशनल्स क्लबा खातीर नेटान खेळटले अणभवी डिफेंडर कार्लोस पेना उलयला. कोचिंग इन्चार्ज तंत्रीक संचालक डेरिक पेरेरान प्लेयरांच्या पॉझिटिव्हिटीचेर खोस उक्तायली. Many players are sad by this situation, but we are professionals. We defend FC Goa, and we have to look to the future. No, is no other way. I think we have the responsibility to fight on the same way to achieve the objectives of the club. And now we are happy that Derek and his staff has helped us a lot during these days to get this situation, no, to be in this situation. As he said, they haven't changed many things, so it's good for adaptation. And now we only want to talk about football, to think, to be focused on the next game, on the next three games, that are very important for the club and for us. I saw it very positive. Right from the day one, when I stepped on the training field, I saw there was a lot of positive energy among the players, with considering all the whole situation. But I felt the players. I respect those players and the way they responded to our training, which was we went with the same routine, and there was not much change. So I mean, they responded well, and every day it was the same attitude by the players, which gives a lot of satisfaction, and I'm very happy about it. If they love FC Goa, they have to support us, because we will fight at the pitch as the same way as we have done in every game. So tomorrow we will fight, we will play on the same way, we will try to entertain them, and we will fight for the victory. So we need their support, and we will try to make them happy. ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.